कुंकळी 48% जाल्लें ऑलरेडी 50 जालां आनी वेळ्ळी 49% जाल्लें ऑलरेडी 50 जालां. सो हूज हाफ सेंच्युरी इज दीस? कितें जालां हय की क्लेओफात म्हणटा तशें की यंग जनरेशन जें आसा तें वाडलां. सावथ गोवाक यंग जनरेशन 18 to 19 14,982 आसात. 14,982 आनी 29 ते 30 वर्सांचे 30 वर्सां मेरेन 20 ते 30 वर्सां मेरेन 1,04,738 आसात. हे जर धरले आनी दोनी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोंया जर धरली जर जायत जवळ जवळ 2.5 ते 3 लाखांचेर ही हें पावता. कांय ज्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो टॅबलेट म्हणत आनी कितें म्हणत हें म्हणत त्यो स्किमी तांचे बरें पावल्यात, कॉलेजी मेरेन पावल्यात. आनी दुसरें कितें आसा आनी एक पॉयंट आसता असो की हें इलेक्शन स्थानीक इलेक्शन न्हय, हें नॅशनल इलेक्शन. आनी नॅशनल इलेक्शना कडेन पळयतना आमी जेन्ना पळयतात पळय जेन्ना 18 ते 30 वर्सां मेरेनचे हें कितें तरी चेंजीस करतात. आनी दुसरें जे पळय ते 70चे वयर कोण जे आसा पळय ते पर्टिक्युलरली पारंपारीक येते पारंपारीक म्हणजे तांकां पयलीं भशेन ते आसा तितलेच ते वोटींग करता अशें दिसता. पूण ह्या खेपे जर तुमी पळोवपाक वचत हांव दोनी पळयतालो तें अशें नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हांची वोटिंगाची जर आतां 12:30 पसून जर पळयलें तर नॉर्थ गोवाक त्या मानान बरेंच लेस आसा आनी सावथ गोवाक सालसेतीक खुबशे प्रमाणाक मोठे सालसेत देर इज अ ह्यूज जाला. No, but I look at it this way: not there is no not fight. will come, not my. No, I'm just saying, telling him, saying that it is possible that in North there is no fight. न्ही तो नो फायट. पूण जाता कितें ह्या इलेक्शनाक जालें तें एक मोठें काम जालें तें अशें की फाटले 15 दीस जवळ जवळ सरकारी यंत्रणा म्हणटा तशी चीफ मिनिस्टर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर सगळे हे जवळ जवळ ह्या सालसेतीक आशिल्ले. आनी सालसेतीक तांणी तें एक वातावरण जेन्ना तयार केलें त्या वातावरणाचो परिणाम हातूंत जालो दिसता. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा तुमी नुवें पळयलें, नुवेंक दुसरें म्हणजे बेणावली पळयलें हातूंत नावेली जर पळयलें जर जायत तर थंय जाणी सपोर्ट जो बीजेपीक सपोर्ट केल्ले ते MLA आशिल्ल्यान त्या MLAच्या हातूंतल्यान हे सगळे वोटर. तुमी कितें म्हणटा सालसेतीक जें वोटिंग चड जालां तें कांय बीजेपीक वतलें, कांय बीजेपीक वतलें. बट मेजॉरिटी इट वील बेनिफिट. मेजॉरिटी कितें आसा थंय 2 फॅक्टर निर्माण जाल्यात. एक फॅक्टर जालो तो असो की चर्ची कडच्यान फतवी गेल्यात. तातूंत तो गुजराता साकून आयिल्लो तो जो प्रकाश पळय आसा ताणें 4-5 फादर प्रकाशा 5-6 कडेन मिटींगी घेतल्यात. 2 तिसरो फॅक्टर जो आसा तर महाराष्ट्राचो मिनिस्टर कुंकळी भोंवला ताणें ते मुस्लिमाच्या हातूंत मिटींग घेतल्यात. आनी इमाम जे आसात गोंयचे फाट्याचे ताणें मडगांवां आनी बाकी कडेन सगळ्यांक अशी मुस्लीम कंट्री कडेन मिटींग घेतिल्ली आसात. म्हणजे तातूंतल्यान ते थोडेशे एंटी मोदीचे कडेन म्हणजे ते कितें म्हणटात की गोंयाक जरी तुमी मनोहर पर्रीकराच्या सरकाराक जरी तुमी मत दिलीं तरी पूण ही स्थानीक आमकां विचार करपाचो ना, ह्या खेपे आमकां नॅशनलाचो विचार करपाचो आसा. सो मोदी इज अ मेजर फॅक्टर. मोदी इज अ मेजर फॅक्टर जावन हें तें जालें. ओके ओके हांव जस्ट परत आमी डिबेट ओपन करया. जस्ट नॉर्थाचो म्हजो रिपोर्टर आसा ताजे पयलीं हांव एकच गजाल सांगता. लेटेस्ट पर्सेंटेज आयल्या म्हजे कडेन जी 1.25 नॉर्थ इज 54.33%. दिस इज अमेझींग. गोंयकाराक खरेंच आमी वालोर म्हणपाचो हॅट्स ऑफ टू यू. अशेंच भायर सरात सांजे आमी परत डिबेट करतले तेन्ना सामकी 90-95 जर दिसली जाल्यार आमी सगळे पॅनलिस्ट भरपूर खूश जातले. 0.33 नॉर्थ आनी सावथ इट इज 51.53. सो वेर सामकी क्लोज आहा. दीस कॅन बी अ कॉन्टेस्ट ऑल्सो वीच इज गोईंग ऑन फ्रॉम मॉर्निंग की नॉर्थ फुडें आसता काय सावथ फुडें आसता. आनी कन्सिस्टंटली नॉर्थ सारकी 1 ते 1.5% सावथा परस मुखार आसा. दक्षिण गोंयकारांकूय उलो की नॉर्थाक फाटीं उडोवन दाखया सांजे 4-5 मेरेन जाल्यार सांजेची डिबेट करपाक आनीक बरें पडटलें आमकां. आमचे बरोबर उत्तरे सावन आमचो आसा पणजी इलेक्शन कमिशनाचें जे ऑफिस आसा थंयच्यान आमचो महेश गाडी रिपोर्टर आसा. महेश म्हजो आवाज आयकूं येता? महेश आवाज आयकूं येता? हां महेश कितें आहा लेटेस्ट कितें आहा वातावरण? लेटेस्ट वातावरण कितें आहा? प्रमोद प्रमोद सकाळच्यान आमी जो ट्रेंड पळयता सांग महेश सांग. तेन्ना सकाळच्यान बरें वोटींग चल्लां. तशें पळोवंक गेल्यार आतां 54% जाल्लेले आसा नॉर्थ गोवान आनी चडशे दादले भायर येयलेले आहा. आनी सेकंड थींग म्हणजे यंग वोटरूय भायर येयलेले आसात. नॉर्थ सायडीन म्हणटा तशें फिमेल चड आसा. अजून फिमेल म्हाका दिसता चडशीं बायलां काम बीन करपाक आशिल्ल्या कारणान ती आतां जोन बीन भायर सरूंक शकतात. सेकंड थींग म्हणजे हें जें इलेक्शन पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा सायडीन रवी वर्सीस म्हणटात तशें श्रीपाद नायक ऑलमोस्ट अशें डिक्लेअर जाल्लेले आहा. ते म्हणजे एक
एक दोन समाज बांधवां मदीं इलेक्शन आहा ते, पूण हांगा मोदी फॅक्टर खूब कावंट जाता, कित्याक नॉर्थ सायड म्हणटा तशें यूथ जे आहा ते चडशे अशें म्हणटात की ते मोदी सायडीन रावंक सोदता. सेकंड थिंग म्हणजे प्रमोद मायनींग अफेक्टेड एरियाज आहात तातूंत सकाळची पर्सेंटेज जर पळयत जाल्यार एक 11 मिलीयन पर्सेंटेज बरी आशिल्ली, म्हणजे 19% पर्सेंटेज आशिल्ली थंय. आणि 13 म्हणजे आनी एक बोवाळ जाला तो नॉर्थ सायडीन, म्हणजे EVM म्हणटा ती मातशी प्रॉब्लम जाला. एक 10 EVM रिप्लेस केल्या तेंच्यांनी. चडशी पेडण्या सायडीन सम EVM तेंच्यांनी रिप्लेस केल्या, ती बिफोर स्टार्टींग ऑफ इलेक्शन मोडलेली. दुसरे पयऱ्या सायडीन तेंच्यांनी एक रिप्लेस केला, शिवोली मेघ आनी सालिगांव 2. तेंचे बेसिकली प्रॉब्लम आसलो, थोड्यांचो डिस्प्ले नासलो, थोड्यांचो रिजल्ट सेक्शन नासलो, थोड्यांची बॅटरी प्रॉब्लम, थोड्यांचो बटन इश्यू आशिल्लो. हॅलो. ओके, म्हाका दिसता नॉर्थाची एक सांगल ती गजाल, मायनींग अफेक्टेड जे आसात एरियाज थंय मातशी सद्याक नॉर्थाक मातशी कमी जाला, सुरवात बरी जाल्ली. आणि बायलो अजून भायर सरनात. म्हाका ताणे महेशान सांगलें तशें काम बीम करून भायर सरतली, जेवण बिवण रांदून अशी अपेक्षा आसा. सो भायर सरचें, रावची कोणेच न्ही, मदीं वचून तरी वोटींग करून येवचें. देशबाब कितें दिसता नॉर्थाचें वातावरण? महेशाचें एनालिसीस आहा की द सेम मोदी फॅक्टर जे अनिल बाब म्हणटालो इज टर्निंग टू बी अ प्लस फॅक्टर फॉर BJP इन नॉर्थ. नाही, बेसिकली आता आम्ही सदांच जर पळयलें जायत जाल्यार गोंयचें इलेक्शन आहा तें सावथ आनी नॉर्थ एक डिफरंट रिलीजन हातूंत भितर वांटलें वता. सदांच सुरवाती पासून तूं पळयलें आसतलें MG आनी UG वेळार सुद्दां तशेंच आशिल्लें, आनी ताजो इफेक्ट जो आसा तो सदां आसता. पूण नॉर्थाक जें आसा तें एकमेव 1-to-1 कॅन्डिडेटाचेर फायटींग जाता सदां. आनी ह्या खेपी तुवें सांगलें तशें की मोदी फॅक्टर जो आसा तो चडशे BJP डॉमिनेटेड जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा जावं वोटर्स आसात थंय तो मोठ्या प्रमाणात. तुम्ही कितें म्हणटा नॉर्थाक मोदीचो फायदो जातलो आनी सावथाक मोदीचें लुकसाण जातलें? डेफिनेटली जो मोदी फॅक्टर जो आसा तो BJP वटच्यानच हें आसतलो न्ही, म्हणजे कॅन्डिडेट जो कॅन्डिडेट BJPचो आसा ताजेच वटच्यान तो वजन चड वतलें. आनी हांगा तिसरो फॅक्टर येवपाची शक्यताच ना की 1-to-1 जशें आतां आमगे क्लेफात बाबान सांगलें तशें की देर इज नो फायट. जेन्ना तिरंगी फायट आसता तेन्ना फायट म्हणू शकता. हांगा फक्त इलेक्शन म्हणजे एक ट्रेंड जो वोटर आसा की BJP वोटर आहा तो BJP वटच्यान वतलो, काँग्रेस वोटर आहा तो काँग्रेसी वटच्यान वतलो. आनी परत जर आमी इवन जर कास्ट फॅक्टर सुद्दां घेत जाल्यार दोनी एकाच समाजाची हे आशिल्ल्यान बहुजन समाजाची लिडर आशिल्ल्या कारणान ज्याचे वटच्यान वजन म्हणजे आतां जर आमी ट्रेंड पळयलो की एक दिल्लीचो फॅक्टर घेतलो जाल्यार जशें रिपोर्टरान आमकां सांगलें तशें त्या प्रमाणे इन्क्लिनेशन BJP वटच्यान जावं श्रीपादा वटच्यान. आनी दुसरी फॅक्टर म्हणजे की श्रीपाद एज अ इंडिविज्युअल हो जो भाग आसा तो खुबसो म्हणजे इज बेनिफिशियल आसा. आनी ताजी इमेज जावं ताजी जें हें आसा तें खुबश्या प्रमाणांत म्हणजे लोकली ताका लोक मानतात. सो नॉर्थाक तुम्ही म्हणटात इट इज मोदी प्लस श्रीपाद प्लस पर्रीकर दॅट काँग्रेस इज फायटींग. नॉर्थाक इज मोदी प्लस श्रीपाद प्लस पर्रीकर. देर आर 3 डिफरंट फ्रंट्स दॅट काँग्रेस हॅज टू फायट. पर्रीकर म्हणजे काँग्रेसीन फायट करची पडटली मे बी, कारण तिसरो असो मेजर फॅक्टर असो कांय दिसना हातूंत भितर. जसो आमी सावथाक पळयता आनी सावथाक बाकीचे खूब फॅक्टर्स आसात. जशें सालसेत हांगा कितें आहा तिसवाडी जावं बार्देस म्हणलें जाल्यार सुद्दां इट इज नॉट अ कॉन्सॉलिडेटेड वोट्स ना. आणि म्हणजे नेगेटिव्ह फॅक्टर्स मोठ्या प्रमाणात नॉर्थाक दिसनात. सो सिटींग MP मोठ्या प्रमाणात एक हें आसा, एक मोठो लोकांचो कल ताजे वटच्यान आसा. एज फार एज साउथ इज कन्सर्न सावथाक सिटींग MPच ना. बरोबर. कॅन्डिडेट दोन्ही म्हणजे काँग्रेसीनी ऐन वेळाचेर सगळे नवे आहात. ऐन वेळाचेर एक बरी गिरीश हे पडटा की तुम्ही लास्ट जी स्ट्रॅटजी केल्या ती सावथाक काम करता, पण नॉर्थाक जी लास्ट रवी बाबाक घाल्लो थंय जशें हांवें म्हळें की यू आर फायटींग 3 फॅक्टर्स. यू आर फायटींग मोदी, यू आर फायटींग पर्रीकर अँड यू आर फायटींग श्रीपाद. And Sripad has a relatively clean image. Parrikar is banking upon his performance. And Modi is obviously, कितें दिसता? Modi factor पयलू घेता हांव. Modi factor has only charged the cadre of BJP. फक्त जे कार्यकर्त्यांचे थोडे वोटर आसात तांकां चार्ज केला. तेजे बियॉन्ड गोंयांक मोदी टच ना. मोदीन कांयच ऑफर केल्लें ना तांकां. नंबर 2 जे परिवर्तनाची लाट 2002 आयिल्ली 12 ती लाट उलटी जाल्ली आसा. आनी ती उलटी आख्ख्या गोंयांक जाता. ती नॉर्थाक आनी सावथाक अशी वेगळी ना.
सी पर्रीकरान कितें केल्लें सारकें तांकां एक दुसऱ्याच दुनियेक व्हेल्लें. ती दुनिया तो दिवपाक शिकलोच ना तांकां आनी लोकांक चिटेड दिसता. आपल्याक फटयलें ह्या सरकारान. सो तूं कितें म्हणटा जें वोटींग जालां आनी इंटरेस्टिंगली इट इज नॉट लायक सालसेत ऑर मायनिंग एरिया. नॉर्थाची वोटींग जर पळयलें इट इज कन्सिस्टंट इन ऑल एरियाज. सो एक्सेप्ट म्हाका दिसता प्रियोळ विच इज गिवींग सामकें अशें प्रियोळाक एकूच कडेन म्हाका दिसता 29-30% आसा. रेस्ट एवरीथिंग इज 45, 42, 40. हांव जस्ट क्लियरफाक तुमची मारा वच्ची पयली कंप्लीट कर. पॉयंट कंप्लीट करता. नंबर सो हें तूं कितें म्हणटा दिस इज एंटी पर्रीकर एंटी मोदी. एक आसा एंटी मोदी हांगा नॉर्थाक एंटी तितलो फॅक्टर दिसना पूण फक्त तांणी चार्ज केला तांच्या कॅडराक. हो पॉयंट आशिल्लो. दुसरो पर्रीकराच्या परिवर्तनाची उलटी लाट सुरू जाल्ली आसा आनी लोक रावल्याक. तो हांवें पयली पॉयंट म्हण सांगलेलो तो. आनी तिसरो पॉयंट आसा ती श्रीपादाची. श्रीपाद तो म्हणटा बरो मनीस. ओके, श्रीपादाची 15 वर्सां आनी 15 वर्सांक श्रीपादान कितें डिलिव्हर केल्लें आसा नॉर्थ गोवाच्या लोकांक खबर आसा. सो पर्रीकराच्या बरोबर श्रीपादाच्या अगेन्स्ट. So you are saying you are only fighting anti Parrikar, anti Sripad, but not necessarily Modi. Modi is not a factor in North. In North, they have only charged their cadre. So Modi is a neutral factor. You are saying. Yes. So तांचे फायद्याचोय म्हणना. फायद्याचो जायना. Okay. But it is going against 15 years term of Sripad Naik. Okay. Non-performance. Okay. हांव क्लियरफाक आनी निलबा मारा वच्चे पयली जस्ट फायनल ही जी फिगर्स आसात ती आजी फिगर्स पळया उत्तरेची. मांद्र्या जर पळयलें जाल्यार तुमकां दिसता मांद्र्या 43% जालां, पेडण्या 43%, दिवचल 43%, थिवी 44%, म्हापसा 44%, शिवोली 44%, सालिगांव 44%, कलंगूट 44%, पर्वरी 44%, हळदोणा 45%, पणजी 45%, तालिगांव 45%, सांताक्रूज 44%, सांतांद्रे 43%, कुंभारजुवा 44%, मये 42%, साखळी 44%, परये 42%, वाळपय 45% आणि एकूच प्रियोळ जे आसा ते 29. आता प्रियोळ हो एक असो मतदारसंघ जाच्या बाबड्याची अदलाबदल जाल्ली. सो तो अदलाबदल जाल्लोच म्हाका दिसता थंय इल्लो उत्साह कमी आहा जो सावथासान नॉर्थाक जे वोटर पावले ते. अदरवायज क्लियोपास ही जी कन्सिस्टन्सी दिसता, व्हॉट डज दिस कन्सिस्टन्सी से? See, people are voting, that is one. In the north, as I have said earlier, I don't see a fight for the North Goa seat. At least I don't see it. So you are considering Sripad through? You can say like that. There are various factors. I look at it as against the huge anti-incumbency. The candidate was seen as a reluctant person with a perception of a baggage. The party chose a person with all stress on caste calculus only. Now this if you couple with, I don't see the party functioning both in the north and south. Now if I said some time back that Rejnald has a fighting chance, I am making again stressing it is Rejnald has a fighting chance. It is not Congress. It is not Congress. You think that if Girish would have contested, it would have made some difference? Where is that? In the north. In the north. At least the perception would change that they have given a new face. Like down south, that is the new face, and they accept it. That is working for them. That is working for them. But what has also happened is there is a good way of public sentiment for Rejnald, but somehow I feel that delivery in terms of votes is finding difficult. There is a huge stress on something called silent vote. Everybody talks of silent vote, but I don't feel any elections are won on silent vote. Elections have to be won. Elections have to be won. तुमची बेस घट्ट आसचीच पडटा. Yes, elections have to be won on a aggressive vote. ओके. किती दिसता तर ते म्हणतात की नॉर्थाक आपल्या फायटच दिसना म्हणून. तुमकां दिसता ही कन्सिस्टन्सी जो पॅटर्न आसा वोटिंगातलो तो पळयतय तुमकां दिसता की इट इज सामके एडवांटेज श्रीपाद वेर दर इज कन्सिस्टंटली लोक भायर सरतात. न्ही तसो श्रीपादाक तशी एडवांटेज आसा दिसना म्हाका. कितें जालें कितें दोन तरी फॅक्टर आसात. एक फॅक्टर म्हणजे कितें दोनूय एका समाजांतले. दुसरें जे रिजर्वेशन जे आसा 27% तें एक आसा. गोंय सरकारान दिला. गोंय सरकारान. तिसरी म्हणजे तें अशें आसा की त्या समाजा भितर दोन ग्रूप आसात. एक श्रीपादा बरोबर आसा, एक रवी बरोबर आसा. एक हे जर फॅक्टर जर ते दोनूय फॅक्टरान वेगवेगळे जर ते काम करतात जाले, काँग्रेस जर काम करतात जर जाली तर फायट नेक टू नेक फायट आसा.